देवाक मन वल्लो जावन आपल्या घरा पाटी वेचे आयचे सुवार्थेचें तिर्ल. सुवार्थे प्रमाणे मनशान केल्लें तें खंयचेंय काम जावं, मागणें जावं वा आदारिल्ली चाल जावं तें देवाक मानवतागी वा मानवलांगी म्हणल्याचेर ताचें फळादीक पोवन निर्धार जाता. मनशाक सर्वय रितींनी नितीवंत म्हणून फैसल दिवपी नीती करत देवच म्हणून सुवार्थ आज बासून सांगता. सुवार्थेंतली सुंकागारा आनी फारिजेवाची वपार देवाचें काम कितें तें देवाक सोडूंक वा आमी आमच्या कामा क्षेत्रांत आटापलेलें वर्तेपण आनी नितीवंतपण मेच्चें काम देवाकच सोडूंक उलो दिता. हे दिशेन पळयल्यार आयचे वपारीक देवाक मानवूंचे चालीची वपार म्हणून वलावंक मन येता. सारकें पळयल्यार फारिजेव, विशेष करून सुवार्थेंतले वपारींतलो फारिजेव बरो मनीस. तो एक उंच मट्टाची जिणी जियेतालो. हेरांच्याकी ताची जिणी उंच म्हूण तसो पुरावे दिता. धार्मीक आचरणान जावं, नैतिकतेन जावं ताका पाटी घालूंक कोणाक तांकत. देवाक मानवूंचे दिशेन सोलवंक असल्या फारिजेवाची चूक तरी कितें? ती चूक आपणाचेरच पातयेल्ली, आपूण नितीवंत म्हूण लेखल्ली आनी हेरांची बेपारवा केल्ली. तशेंच ती चूक आपल्या मागण्यांत देवान आपणाचेर दाखयल्ले दयेचेर कांयच गुमान दिनासतना आपल्या व्यक्तित्वा खातीरच देवाक अर्गां दिल्ली. अशें म्हणटना सुंकागारान केल्लें कांय वर्तें न्हय तरी देवाक मानवूंचो मनोभाव दाखयलो. आयचे सुवार्थेंतलें एक उतर बारीस परिणामकारी. तेंच फकत म्हणलें उतर. फकत. सुंकागार सर्वांनी पातकी म्हूण वलायलोलो. फकत आपल्या मागण्यांत देवा म्हजी पातक्याची काकूळट कर म्हणून देवाक मानवल्लो जावन घरा गेलो. देवाचें काम देवान केलें. सुंकागाराच्या खालतेपणाक देवान इनाम दिलें. वर्तें करचें कामी ताचेंच, नितीवंत करचें ताणेंच. देखूनच सुंकागाराचें मागणें वर्तें जालें. आतां त्या फारिजेवाक हांवें आनी तुमी तुकलो, ताका दुरसले हांव दुरसलो. हे दिशेन म्हजें फारिजेवपण व्यक्त जालें काय? हे खातीर देव म्हाका आनी तुमकां बोगसूं. खालत्या काळजामणान देवाक मानवूंचे बरी जियोवच्याक आमचें गुमान सोडूं ताचें काम तोच करूं.